ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ गाणगापूर ಅಂತ उरताय दर वर्सावरी त्या वर्षी बी दिपावळी परब लागी येईल उरता त्यांना तांगेले 7 लोक शिष्य विंगडगांव उरतले तांकां मेळच्या म्हूण थंयता आनीक दिपावळी परबेक तुमी आमगेल्या गांवां येवं का म्हणून तांकां आमंत्रण येता. आमी कसं म्हणटाची ना हांव येता जाल्यार हांव कोणाल गांवां पयन येवं का हें तुमी म्हाका सांगाची तुमी निर्णय करून ठरयाची म्हूण सांगताय. तेन्ना ते लोक कसं म्हणटाची आमगेल्या गांवां येवं फस्ट आमगेल्या गांवां येवं फस्ट म्हूण 7 लोक झगडशे करताय. स्वाम्याक पयन कोणाल गांवां व्हरचे म्हूण तांणी ठरोवचें कशें शकनाच. तांणी झगडचें पळोवन स्वामी कसं म्हणटाची सगळीं झगडशे कर नाकाची हांव एकलो आसना हांव कोणाला एकल्या घर येता तुमी काळजी कर नाकाची म्हूण सांगताय. तेन्ना बी ते लोक कसं म्हणटाचे स्वाम्या पांय पडून आमगेल्यान तूं कोण गरीब कोण सावकारू हे कसले तुमी पळय नाशिची आमगेल्यान आशिल्ली एक उणेपण बी तुमी पळोवचें ना आमगेल्यान तूं कोणाल्या भक्ती कमी बी उरताली तेवढं तुमी मनाक घेनाशे आमगेलें घर येवं का जर आमी दुर्बल लोक म्हणून तुमकां दिसल्या बा आनी आयिल्ला बा आमगेल्या हांगा तर आमी गंगेन तूं प्रवेश करून जीव काण घेताची म्हूण सांगताय. 7 लोकल ते झगडे आनी तांणी सांगचें पडटा पळोवन स्वामी म्हणटाची अडना शिष्यानो हांव तुमगेलो लोकल घर बी येता तुमी कांय चिंता करनाकाची म्हणटाय. तेन्ना ते शिश्य म्हणटाय स्वामी तुमी एकले आसाची आमगेले 7 लोकां घर तुमी येता म्हणटाची आमकां बरें वाटका म्हूण तुमी अशें म्हणटा आसाचे वे आमी कशें नमगुचें म्हणटाय. तेन्ना स्वामी कसं करताचे एकल्याक आपयताचे आनीक हांव तुमगे घरा येता तुमगेल्या गांवांक येता ही खबर तुमी कोणाक सांगचें ना तुका मात्र गोतूर का म्हूण सांगताय. अशें ते 7 लोकांक आपण घेवन सांगता ताणें हे उठून पळयत आशिल्ले थंय बशिल्ले ते गाणगापुराचे भक्त लोक कसं म्हणटाचे दिपावळी परब जेवन तुमी आमकां सोडून घेवन दुसऱ्या गांवां वताचे वे म्हूण विचारताय. तेन्ना स्वामी म्हणटाची हांव खंयी वतना हांव हांगा मठांत उरता म्हूण तांकां बी तांणी समाधान करतात. थोडे दिवसान दिपावळेची त्रयोदशी येता सांज बी जाता. नरक चतुर्दशी सकाळीं आरती वेळाक स्वाम्यान ते 7 गांव वचचे आशिल्ले तेन्ना अगदी अपार महिम आशिल्ले ते नारायण स्वरुपी स्वामी 8 रूप धरतात. 8 रूप घेवन मूल रुपान गाणगापुरां उरताची आनी उरील 7 रुपान 7 भक्त लोकाले गांवांक तांगेले घरा वताचे. ते भक्त लोक स्वाम्यान आयिल्ले पळोवन भारी खूश जावन तांकां बरें पीठ दिवन तांकां बसकार येताची तांगेली षोडशोपचाराची पूजा करून तांकां नाना नमुन्याचे नैवेद्य करताचे. तशी दिपावळी परब आनी जाता स्वामी मठांत तांगेल्या मूल रुपान तूं ऐक येताचे. अशी स्वाम्यान 8 रूप धारण केल्ले कोणाक गोत्तूर ना. जाल्यार मुखार कार्तिक शुद्ध पौर्णिमे दिवस दिपाराधनेक म्हणून ते 7 लोक शिष्य गाणगापुरा येताचे. उलयता उलयता न्ही स्वामी दिपावळी परबेक आमगेल्या गांवां आयिल्ले म्हूण 7 जेवणां म्हणटाचे. आनी थंय मठ आशिल्ले भक्त कसो म्हणटाचे ना बा स्वामी हांगा आशिल्ल्याची तांणी खंय गेले नाची म्हूण तांणी वाद घालताचे. तांणी उठलोक मेळ्ळो आमगेले स्वामी म्हळ्यार विश्वस्वरुपी त्रैमुर्ती अवतार न्हय तांणी म्हूण तांगेली मस्त स्तुती करून भजन करताची स्वाम्याक खूश करताचे. कडेन रे दिपाराधन जावन ब्राह्मण भोजन जाता लोक खुशीन उरताचे. कल्पवृक्ष लागीं आशिल्ले तेन्ना कुरड्यांक कांना आयकनाशिल्ल्या लोकांक दरिद्र लोकांक ताजी किंमत कळनाशिची तांणी ताजे आश्रय घेवन अशी नाना म्हणे कश्ट भोगताची. कशी मुर्खांक पिवचें अमृत दिल्या बी तांणी अनमानान ते पिनाशिची आमशे मिठशे तिखशे जाय म्हूण आश करताचे. तांकां स्वाम्याक आराधन करचें आवडना तांकां जाल्यार स्वाम्याक जर आराधन केल्यार आमगेल्या मनांतलो इच्छा बी पूर्ण जाताची आनी गुरूल एक आशिर्वाद ना अशी सद्गती बी मेळना. हें आमगेल्या संवसार सागरांतल्यान पार देवच्याक गुरू सेवेचें एक साधन उरता. ताकाची लोकांना मनान गुरू सेवा करका गुरूल आराधन करका तांगेली मनोभिश्ट पूर्ण जाता.